काणकोण लोलये येवपी IIT प्रकल्पाक लोलयेकारांचो विरोध वाडटा। आयतारा थारिल्ली ग्रामसभा रद्द केली म्हूण IITक विरोध करपी लोक चाळवले। लोलये पंचायतीचे 9 पंचातले सुमार 5 पंचांनी IIT प्रकल्पाक विरोध उक्तायला। आयतारा ह्या लोकांनी पैगीण ते लोलये पंचायत मेरेन रॅली काडून सरपंच आनी हेरांचो निषेध करून तांचे आड निदर्शनां केली। तिडकल्ल्या लोकांचे विरोधाचे स्वरूप मोर्चान बदलिल्ले। आरडीएक्स खातीर काणकोणच्यान बाबीश बोरकार। मीटिंग ग्राम सरपंचान कितें सांगलें गांवांत कसलोच तो प्रकल्प मेजर प्रोजेक्ट येयलो तो पयलो आमी ग्रामसभा डिस्कस करतो म्हणून सांगलें कळ्ळें न्ही। कालची प्रेस स्टेटमेंटात जशें शैलीजान सांगलें तशें हे प्रेस स्टेटमेंट मडगांवांत फेमस जावंक सोदता। तुमी एक पंचा केन्नाय जालना दर्शन प्रभूंकर आरोप करता कितें ते पंची सगळे सहमत जाल्ले। कितें सहमत जाल्ले जो तेन्ना स्टार्ट करता पळय तेन्नाच ताका सांगलें तूं जर इतली जर जमीन तर एका एज्युकेशन स्टडी दिवंक सोदता न्ही धाकटा म्हाका 3 कडेन रस्ते करपा आडेन दवरलो कमलदादीन तेन्ना कित्याक तुमी म्हाका एनओसी दिली ना कित्याक हें हो म्हागेलो पयलो प्रश्न ताका दर्शनाक। मागीर ताका सांगलें 13 लाख स्क्वेअर जमीन तुमी अशीच काण दिता 1000 लोकांक हाडिल्ल्यार तुमी आनी मोडपा येता वय बीन सगल्यो जाल्यार अशी काण दिता तुमी तेजे कडेन ग्राफीक प्लॅन जाल्लो ग्रीन प्लॅन जाल्लो तो म्हणटा ना ते मागीर विचारपाक न्ही हांवें मागीर केन्ना पयलीं येवन येते मागीर पळया तें कळ्ळें तुका न्ही। ताका लागून तुमकां सांगता हांव सगळे जागृत रावाय कोल्याची काणी पळय सांगला न्ही तशी कोली खूब वता आनी हे पंचाचे आरोप करता। जायते ना म्हणपी आसता जायते जाय म्हणपी आसता दोनी विशय आयकोवपाक जाय। तूं पयलींच ताका ओपोज जातालो म्हण पळय ग्रामसभा डिले करीत आसा। प्रत्येक फावटी आमचेर आरोप जाता हें हांव पयलीं क्लियर करून सोदतां की आमकां आयज पर्यंत खंयच्या ऑथॉरिटीन जावं कोमलदादीन जावं गव्हर्मेंटान जावं कलेक्टरान आमकां आयज पर्यंत IIT बद्दल कांयच सांगलां। जर आयज एक व्हडलो ग्रामसभा स्टॉप केल्या तेन्ना तूं एक ठिकाण पळयलां 4 दिसां नंतर ग्रामसभा घेवपा जाय म्हूण। तर ह्या प्रकरणात म्हाका एक गोंया येता महाभारतांत एक वाटेर पांडव आसले आनी एक वाटेर कौरवा बरोबर एक मामाश्री आशिल्लो हस्कल वतालो। आयज लोलया मामाश्री तयार जाला पूण महाभारतांत कौरव केन्ना जिखला किंवा मामा जिखला पांडव जिखिल्ले। आज आमचे 5 पांडव आसात 5 म्हणटरी हे सगळे आमी जिखताले हाजी म्हाका खात्री आहा। मी जायत जाण म्हणटाले की इजदार कित्याक आमचे बरोबर येयना सो हांव थोडेच तुका सांगता कितें जाता एक वस्त जेन्ना येता ताका प्लस पॉयंटूय आसता मायनस पॉयंटूय आसता दोनी सायड आसता। हांवें तेजेर स्टडी कांय करून नाहली त्या IITचेर हांवें स्टडी करून नाहली म्हाका IIT जाय अशें म्हण हांवें प्रेसार दिलें पूण कितें कंडिशन ही कोणें वाचून आसतली म्हाजी कंडिशन फुलफील करा आनी मागीर IIT हाडा। कंडिशन कितें आसलें धाकट्यान इतलो वर्सां हे लोक थिंगा रावतात आजून पासून ती घरां तेंच्या नांवार जायना त्या लोकांक पयलीं जाग्यार घाला तांकां जागे वांटून दिया तांकां मेकळी करा आनी मागीर दुसरें कंडिशन म्हाका उदकाचें तुमी कितें करता सांगा म्हणून उदक तुमी ह्या IIT कशें पावयतले उदक हिंगा बोरवेल मारनासतना कशेंच जायना IIT।